सो ह्या दिसांनी व्हायरल कंजंक्टिव्हायटीस किंवा इन कॉमन वर्ड्स आई फ्लू म्हणटात ताका खूप पेशंट येतात आमचे कडेन. चडशे भुरगे येतात, स्टुडंट्स, कित्याक स्कुलान बी ते खूप रोखडेच स्प्रेड जाता. पण मेन म्हणून सांगपाचें म्हणजे ताका भिवपाची अशी कांय गरज नासता, कित्याक हे पयलींय आसताले कंजंक्टिव्हायटीस म्हणटात ते, किंवा सोर आयज म्हणटात. आतां मातशें चड जालो. नॉर्मली पावसाच्या दिसांनी बी मातशें चड आसता ते, इवन समर्जान सुद्दां. पूण ह्या दिसांनी मातशे चड म्हाका पेशंट येतात. कांय भिवपाचें ना, फक्त दोळे तांबडे जाता, मातशें दुकां येता, मातशें स्टिकी जाता, आनी चडशेदां थोड्यांक थंडी बी जावन गेल्ली आसता, मागीर रोखडेच ते दोळे तांबडे जाता. चडशेदां कांय मायल्ड सिम्पटम्स असतात, म्हणजे बेटे थोडे दीस 2 दीस तांबडे जाता बी, आनी खूब थोड्याच लोकांक मातशें सिवियर जाता. सो नॉर्मली आमी म्हणटात की बेटे उदक मारात, आनी चड सिवियर जाता जाल्यार कितें ड्रॉप्स बी दिता. पूण मेन सांगपाचें सगळ्यांत म्हणजे रोखडेच रिकवर जाता आनी कांयच दोळ्यांक प्रॉब्लेम जायना. विदीन 5-6 डेज सारकें जाता. ओन्ली थिंग इज दोळ्यांक ह्या दिसांनी टच करनाकात. कितें पुसूंक जाय जाल्यार कॉटन यूज करा, हँडकर्चीफ यूज करा. खंयचे खंय हात लावन दोळ्यान जर बोटां बिटां घालत जाल्यार तशें ते स्प्रेड जाता.